गोंयांत चालू आशिल्ले अंधाधुंद मटक्याक आळाबंद हाडटले जाल्यार हें जाळें उस्तुपाची केस सीबीआयक दिवची म्हूण एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेन याचिका घाल्ली. मात केस सीबीआय कडेन दिवचे परस एसआयटी वरवीं तपास करपाची सरकाराची मागणी हायकोर्टान मानून घेतली आनी प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी तात्कालीक स्थितीचेर एसआयटीक रिपोर्ट दिवंक सांगलो. मटका माफिया जातूंत राजकारणी आसात तांचेर कारवाय करिनासतना एसआयटी फकत बारीक सारीक बुकींग धरता म्हूण एक्टिव्हिस्टान अंतरीम अर्जा वरवीं हायकोर्टा मुखार नाराजी उक्तायल्ली. एसआयटी म्हणटा आतां मेरेन मटक्याच्यो 300 केशी रजिस्टर 2015 सावन सुमार कोटीभर रुपया जप्त केल्यात. हायकोर्टान एक्टिव्हिस्टांचो अर्ज अंतरीम म्हूण कडेक दवरलो आनी सांगलें तें अशें: अंतरीम अर्जावेल्यान तपास सीबीआयक दिवंक शकना. याचिकादारान नव्यान योग्य याचिका घालची पडटली. एसआयटीन दर 6 म्हयन्यांनी स्टेटस रिपोर्ट दिवपाची गरज ना. एसआयटीन धाडी घालप आनी तपास चालू दवरचो. Today they had produced one report in that Matka matter, that how many cases they have done and all. I am not satisfied with that report. I want that Matkas to be eradicated from the root itself. So they have given me now liberty to file a fresh petition. I am filing a fresh petition to transfer the FIR which is there on Matka politician press and those police nexus. I'm asking for the transfer it to CBI because these are the parties which are doing the investigation are the interested parties. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.